आयज रामा काणकोणकरा लागून उल मारलेल्या सगळ्या ओल्याक जे आज हांगा सगळे जे जमलेले आसा वेगवेगळ्या सोशल ऑर्गनायझेशनचे वेगवेगळे गोंयचे राखपी सगळे गोंयकार मोगी भावना आनी भयणीनो रामा काणकोणकर जरी एसटी समाजाचो आसलो तरी तो गोंया खातीर वेगवेगळे सोशल इश्यू रेज करतालो. जसो कसो एक गोंयचो आवाज असो तो केन्नाच उलोवपाक भिना आसलो. आमी आज डेमोक्रेसी भितर आसात आनी डेमोक्रेसी भितर लोकशाही भितर आमकां आपल्या मनात जे दिसता जे पटना ते दाखोवपाचें आसता. आनी ज्या तरेन काल दनपारच्या वरांचेर गोंय आमी म्हणटा एक सामकें थंड शांतीप्रिय अशें राज्य आसा. आज आमी जे आझाद मैदान जे आसात त्या आझाद मैदान म्हणल्यार एक स्वातंत्र्य सैनिकाचें एक सेंटर अशें जावन आसा. आमचे मुखार हे गोंय मुक्त करपा खातीर हजारो स्वातंत्र्य सैनिकांनी बलिदान केल्ली अशी जागा आसा. ही जागा आमकां याद करून दिता की आमी जे त्रास काडल्यात जे पोर्तुगीजाक धांवडावपा खातीर तो हांगा जुलूम चलतालो तो परत गोंयाक केन्ना जावची न्ही. आज आमी मुक्त जाल्ले आसात. गोंय आमी चलयतात आनी तरीक आसतना दिसा ढवळ्या अशें केवळ एक रामा काणकोणकर न्ही आमच्या एका गोंयकार भावाचेर हो एक प्राणघातक जो असो ब्रुटल अटॅक जाल्लो आसा. म्हाका दिसता तमाम गोंयकारांनी ह्या हेजेर विचार करपाची गरज आसा. आज म्हाका फाल्यां तुका आज हो सोशल वर्कर आसा फाल्यां आमचे आमदार सेफ उरतले काय कितें फाल्यां आमचे मंत्री सेफ उरतले काय कितें फाल्यां गोंया येवपी ट्युरिस्ट सेफ उरतले काय कितें. आमी आंकडे पळयता की गोंया 1 कोटी अशी ट्युरिस्ट येतात आनी हे ट्युरिस्ट हो जर मेसेज घेवन गेलो गोवा बींग ए इंटरनॅशनल सेंटर एनी मेसेज विच इज हॅपनिंग हियर इज फ्लॅश ऑल ओव्हर वर्ल्ड. आणि म्हणून अशी तरेचे जे घटना जातात अशी तरेचे जे प्रकार घडतात अशी तरेचे अटॅक जातात दिस शोज दॅट गोवा इज नॉट सेफ. आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांनीच आमची भितर असलेले बाकी सगळे मतभेद असतले आम्ही वेगवेगळे पार्टीचे असतले वेगवेगळे ऑर्गनायझेशन असतले पण जेन्ना गोंयाचेर असे अटॅक जातात केवळ एक राम एक साधो एक ओबीसीचो एक एसटीचो इतले म्हणणं आसतना हे जे आमी हे जे पळयतात कितल्याचे सोडपाक कोता येवच ना. आज पोलीस म्हणटले आमी 5 जाणां अरेस्ट केला पण मूळ कागाळ वचपाची आमकां गरज आसा. हेजे फाटलो मेन कल्प्रीट हेजे फाटलो मेन सूत्रधार कोण हो आमकां हो कळपाक जायो. ना जाल्यार अशे तरेचे हे इन्सिडंट जायत रावतले आनी वेदर रियली वील बी सेफ इन गोवा. आज आमच्या बायलो भुरग्यांक फाल्यां फ्रीली गोंया भोंवतले काय कितें. आनी म्हणून आमी सगळ्यांनीच रामा काणकोण हे सामकें एक ज्वलंत आयचे ताजें उदाहरण आसा. अशे घटना अशे इन्सिडंट हेजे फुडें जावचे न्ही हाजे खातीर आमी सगळ्यांनीच एक जागृत रावचे पडटले. आमी सगळ्यांनीच एकठांय रावचे पडटले. गोंय जशें स्वातंत्र्य सैनिकांनी आमकां फ्री करून दिल्लें आसा हेजे फुडें सुद्दां आमी असोच एकवट राखपाचो गरज आसा. हांव तुमचे सगळ्यांचे कॉंग्रेच्युलेशन करता. रातचे आमी 10 वरांचेर जीएमसी गेल्ले. जीएमसी गेले नंतर तेजी परिस्थिती पळयले नंतर म्हाका दिसता जो कोण पळयला ताका ती रडपा येवपाकच जाय. ताका जो तरेन ताका मारलो कडेन आसा जे तरेन ताचे दोळे सुजले आसात जे तरेन ताका रक्ता दोळ्यांतल्यान रक्त येता जी तेजी फाट फोडली आसा म्हाका दिसता आमी हे फक्त केन्ना तर हिस्ट्री वाचताले पण इट इज एक्च्युअल फॅक्ट. म्हणून म्हाका दिसता तुमचे हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता. तुमी एक फुड्याचेर हे सगळे आज गोंयचे आपले सगळे तरेचे आमचे भितर आसले डिफरन्सीस विसरून हांगा येयल्ले आसात. दिस शोज दॅट वी आर युनायटेड. वी मे बी डिवायडेड इन डिफरंट बट द व्हॅन कॉज इज जाता अशें काही इन्सिडंट जाता आमी सगळ्या गोंयकारांनी एक रावचे. रामाचे आमी मागतात रामाचे जो काही अटॅक केल्लो आसा हो केवळ रामा एकट्याचेर तुमचेर आमच्या सगळ्यांचेर अटॅक जाल्लो आसा आनी हेजी संपूर्ण चवकशी जावपाक जाय. हू इज बिहायंड दीस इन्सिडंट हेजी सखोल चवकशी जावची आनी ताबडतोब हे आमच्या गोंयच्या सगळ्या जनतेक 15 लाख जनता आसा 15 लाख पॉप्युलेशन आसा हांकां हे कळपाकच जाय.
ना जाल्यार अशे तरेचे इन्सिडंट इन फ्युचर बी जातले अशें जावचें न्ही. हाजे खातीर आमी सगळ्यांनी एकठांय रावया. उलो मारया सगळ्या गोंयच्या जनतेक की आमी एक रावतले. हेज्याय फुडें सुद्दां अशे जे इन्सिडंट घडटात ते आमी टॉलरेट करचे ना. देव बरें करूं. देव बरें करूं. चलो साहेब, आता आमच्या मध्ये आता एक आय विटनेस कालची घडणी घडल्या हांव ब्रुटल अटॅक जाला तो सोयरू असो येवचो आनी तुवें कितें पळयलां पळय तें सगळ्या म्हणजे लोकांक सांगचें. सोयरू येयलो. चालू हा किती परत परत लावलंय. भावानी रामू बेस्ट मुवमेंटा करून फाटली 3-4 वर्सां आमी वांगडा काम करता आनी अशा वेळार जेन्ना जेन्ना कितें विशय आसा तेन्ना आमी डिस्कशनाक निमित्त आमी 4 भायर गेल्ले आनी जेवपाक. त्या वेळार आमी जेवन भायर सरतना अचानक आयकूंक जायना मातशें व्हडल्यान उलय. मायक लागीं घाल. आमी जेन्ना करंजळी जेवन भायर सरताले त्या वेळार सडनली एक 5 जाण एक रस्त्या सायडीर रावता आनी येवन ताका डायरेक्ट अटॅक करता. आनी हांव जेन्ना ताका इंटरव्यू जावपाक गेलो तेन्ना म्हाकाय सोरो दाखोवन म्हाका हाडून दवरलो बरो टायम. म्हणजे हे सगळें 3-4 मिनटां भितर जालें. दुर्दैव अशें की त्या वेळार कोणूच मुखार आयले ना. पूण म्हाका दिसता हो जो अटॅक जाला तो व्हेरी प्लॅन आसा. रामाक कोण तरी फॉलो करताले आनी म्हाका दिसता ते बरो प्लॅन करून आनी जे तरेन ते व्हिडिओ शूटिंग करताले फोटो काडटाले म्हाका दिसता ताचे फाटल्यान कोण तरी एक मास्टर मायंड आसा. म्हाका दिसता हे फक्त एक कल्प्रीट कोण अरेस्ट केल्या दे आर जस्ट हायर्ड पर्सन भाड्याचे. म्हाका दिसता ते जे मास्टर मायंड जो पर्यंत हांगा मुखार नांव मुखार एक्सपोज जायना तो पर्यंत गोंयकारांनी वगैरे रावचे न्हू. हांव फक्त तुमकां फक्त गोंयकारांक एक अपील करता की हे जे कितें सुरू जाला ते थांबयतले ते तुमच्या हातान आसा. ते फक्त रामा काणकोणकर किंवा सोयरी आमची फॅमिली करचे ना. तांकां गोंयकारांक करचे पडटले आनी तुमी ताजेर विचार करतले. देव बरें करून जाणांक दूख जाता पळय ती आयज सगळ्यांक ताका मातसो हे करचो घटाय दिवची. आता ही जी घडणी घडल्या रामाची तीच घडणी आमच्या फादर बिस्मार्काक घडलेली. आनी जेन्ना फादर बिस्मार्काचे पळय हे आसले मरण जाल्ले आनी तेन्ना आमी जायते कश्ट काडलो आनी ताच्या मध्ये आमच्या मध्ये हा बाब कॅनेडी ऑफ मस तो आमकां 2 उतरां सांगतालो ह्या हेचेर फुडें कितें जाता पळय ते. सगळ्यांक तुम्ही आयज हाजीर जाले म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. सगळे एक्टिविस्ट एकूच उल्याक तुम्ही सगळे जायतांनी कॉल केले आनी तुम्ही आयले. आयज जो काल हल्लो जाला रामा काणकोणकाराचेर तो हल्लो सगळे दर एका गोंयकाराचेर जाला. म्हजो आयज एकूच मेसेज ही सुपारी कोणे दिली हे क्वेश्चन आयज विदीन 24 hours आमच्या पुलिसांनी आमकां सांगूंक जाय. याच्या फाटल्यान कोण आसा. ही घडणी सारखी आता बाबान सांगला वेल प्लॅन्ड. एकलो व्हिडिओ काडटा दिसता वेळान सूर्यो आराव कितें चल्लां गोंयांत. आनी हो पयलो अटॅक येवन ताचेर हो दुसरो अटॅक. अशें मारेना म्हणला हेच भाशेन प्लॅन करून आमचे एकलो व्हडलो गोंयचो क्रुसेडर फादर बिस्मार्काक हेच भाशेन कॉन्ट्रॅक्ट क्लीन करून मारलेलो आसा. ताका एक बेबदो करून दाखोवन रातचो तो पुरान मेला म्हूण दाखोवंक प्रयत्न केल्लो आसा. तेन्ना आमी कोर्टान गेल्ले. कोर्टान हायकोर्टान हिंगा डाऊट आमी घातलो सगळे पुरावे दिले आनी तेन्ना कळोन येयले आनी हायकोर्टान ही केस JMFC दिली. पूण कितें कळ्ळें थिंगा JMC आतां पुलीस येयना कोर्टान येयना. कितलो लेट मेसेज धाडलो कितलो नोटीस धाडलो कित्याक द पुलीस आर कवरिंग दीज कल्प्रिट्स. आनी आयज एकाच लागून घडटाय ते एसपीन स्टेटमेंट केला हे हिस्ट्री शीटर
पण ज्युडिशियल कस्टडीन आसले म्हूण कितें दाखयता तूं चोवता तांकां भंय ना ज्युडिशियल कस्टडीन आसतना कशे भायर येता ते आनी कशे करता ते बेलाचेर आसना दिस इज हे तुमची हकीकत सगळ्या गोंयच्या दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा पुलिसांची द लॉ अँड ऑर्डर हॅज कॉलॅप्स्ड दुसरें आमकां कितें दाखयता हाचेर रामाक मारून तो कितें सांगूंक सोदता आमकां रामाक मारून ते आमकां मॅसेज धाडूंक सोदता दुसऱ्या एक्टिविस्टांक तुमी तुमचो आवाज उठयल्यार तुमकां येत रावता म्हळ्यार आमी भिवपाचे ना बिस्मार्क मेलो ताच्या फाटल्यान आमी मरोंक ना ताची पिया आमी वी वील रायज रामाक हांव गेल्लो आतां मेळपाक तेजी फाट पळयल्यार म्हाका रडोक येता ती रामाची फाट नव्हती ते दर एका मायपायच्या भुरग्याची फाट ती शिवसेना बघता म्हाका रामा बरोबर हांवें काम केलां स्वताक उबो तो 2001 हांगा भायर सरलेलो म्हणटच आनी दीस 25 वर्सां जालीं त्या मैदानाचेर आमी आहा जावं ते CRZ जावं ते मदाई जावं ते कितें OCIचे इश्यू हिंगा आमी सोडयला स्वता खातीर उबो रावला आनी तुमी ताचो आवाज बंद करूंक सोदता जावचो ना आनी तिसरें एक कारण आहा हांवें कळपाक हे थोडे जाण गोंयकार हे आमच्या एक्टिविस्टांची क्रेडिबिलिटी पिड्यार करून भोंवता हे फेक एक्टिविस्ट जे फकत व्हिडिओ काडटा आनी गोंय एक्टिविस्टांचेर कांयचे काय उलयता हे हांकां लागून घडटा हें आयज काल बिकॉज ते एक्टिविस्टांचे जे काम करता तेची क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय करता ते कितें पयशांक लागून करना वर्सांतले पयशे काडटा टायम घालचो पडटा हिंगा तिका वचोंक हे रस्त्यार केन्ना जावंक ना हे व्हिडिओ एक्टिविस्ट व्हिडिओ एक्टिविस्ट हांकां लागून घडटा हांकां तुमी शान करूंक जाय हांकां तुमी भावरोवंक जाय आनी जे मेरेन तुमी करना हे मुखार येचे ना गोंयकार हे गोंयकारपण काबार जातलें गाच आनी एक्टिविजमूय काबार जातलें तुमचो तेंको दिवचो रामाक आनी 24 आवर तेंचो आमकां सांगोना कोणें सुपार दिल्या ती आमी ही चळवळ फुडें वचची देव बरें करूं आतां आमगे तियात्रीस बाय येयलोले हा ऑल्गा so she'll say few words. She's come in support of Rama Kanpuri. आयज म्हाका खरेंच काळजांतल्यान दूख जाता हें कितें घडटा तें पळोवंक आयज हांव तियात्रीस म्हणून येवंक ना पूण आयज हांव रामाचेर कितें जालां तेचेर कंडेम करपाक येयल्या हें दिसाचें जाता अरे तो गोंया सांबाळूंक आमचे वावुरता आमचे एक्टिविस्ट पिदोल मारियान शंकर पोळची एर ऑपोजिशन्स हांव तांकां आयज खरेंच वाखाणटलें म्हज्या कांतारांतल्यान स्वताच तांकां वयर काडल्यात हांवें स्वताक म्हणत रावतली जे परी ती आवाज उठयता ते परी हांवूय तशीच तियात्रांतल्यान ते माचये वयल्यान हांव सदांच आवाज उठयतली आनी म्हाका जाय हांव खरेंच आयज येयल्या म्हाका जाय हे पळय दवरल्यात हे पळय एक्यूज आहा तांकां दवरल्यात तेंच्या फाटल्यान कोण मिनिस्टर कोण आहा तो आमकां गोमोकूच जाय आनी ते गोमल्या बगर आमी कशीच उगी रावची ना म्हजो सदांच तांकां सांगाताक आसतलो सदांच हांव म्हजो आवाज उठयतली आमकां गोमोक जाय म्हळ्यार गोमोकूच जाय फाल्यां तांकां भितर घातले आनी ना ते उलयना तांकां सेंटन्स मारले हें ना जावचें ना आमकां गोमोकूच जाय कोण मिनिस्टर आहा पळय तांच्या फाटल्यान देव बरें करूं आतां हांव पळयता भंडारी समाजाचो प्रेसिडेंट संजीव नाईक आम्ही हिंगा पॉलिटिशियन म्हणून येऊ ना आयज गोंयकार म्हणून येयल्या नो पॉलिटिशियन एक भेदभाव काय ना कोणाचो ना पॉलिटिशियन मातशें प्लीज मातशें शांती घे हांव संजू नाईक गोमंतक भंडारी समाजाचो प्रेसिडेंट आम्ही काल जेन्ना रामा बाबाचेर अटॅक जालो ते पळोवन सगळ्याचे फाटे उबे जाले असली घडणूक गोंयांत केन्नाच घडोवंक नासली रामा हो सगळ्या लोकांचो आवाज असलो आनी आख्खे गोंयचे लोक ताका सदांच तेंको दिताले आमी
सरकाराकडे मागता ही एसटीचेर एट्रॉसिटी जाल्ली आसा. रामा ओ एसटी कम्युनिटीचो मनीस तेजेर एट्रॉसिटी जाल्ली आसा. ताका अटेम्प्ट टू मर्डर जाल्लो आसा. बाबा भाषे अभिराजा भाषे हॅलो माशोगिराबाद शांती उभी राहा. Over here, everybody has the right to come and support the activists. Everybody has the right. There is no political mileage over here. Everybody gets the right to talk. Everybody is come over here to support the activists. It's a political mileage म्हणणं. त्या होळच्या political आहे जाऊ. Everybody gets the right to talk. आम्ही बबनराव भंडारी समाज सरकाराकडे मागता. आम्ही SC ST आम्ही OBC लोक आम्ही रिझर्वेशनाचे लोक आणि आयज आमचेर अटॅक जायत आसा. आमची संख्या गोंयांत 60% आसा. आम्ही OBC 50 जाल्यार ST 10%. एक सरकाराकडे मागता प्रमोद सावंताकडे आयज पेपराचेर आयला जो कोण एकटो मांद्रेचो सरपंचाचेर अटॅक जाल्लो तितून हे 2 जण असले. काल अटॅक जाला तितून 5 जातले आणि 15 दीस पयलीं आमच्या साल्वादोर दुमून गांवांत एक प्रॉपर्टी ग्रॅब जाल्ली आसा. तो ओनर ताका विचारूंक गेलो म्हणल्यार एक ते मनीस 15 जण ठरयला. हे पुलिशेक कॉल केलो म्हणून पावले. आयज गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर कवर जाल्ली आसा. आयज गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर कवर जाल्ली आसा. प्रमोद सावंताकडे मागता सगळ्यांचो एक दुबाव आसा. तुज्या मंत्रिमंडळाचो एक मंत्री हेच्या फाटल्यान आसा. ह्या गुंडा फाटल्यान त्या गुंडांक घेवन तो प्रचार करतालो. त्याचे फोटो आज व्हायरल जाल्ले आसा. एक मनीस जरी कोणाच्या भटयाक गेलो सोजवंक शकता पण हाऊस टू हाऊस या हिस्ट्री शिटरांक घेवन हो मंत्री भोंवता. या मंत्र्याक खाला उडय नाल्यार आमी SC ST आणि OBC एक जायत जाल्यार तुका घरा धाडटले. देव बरें करूं. मागे आता एक हे करता राजू मंगेशकर. सगळ्यांक नमस्कार. आयज तमाम गोंयचे मागे गोंयकार भाव आणि भयणी तुमकां सगळ्या म्हज्या माये मोगाचो नमस्कार. त्याचबरोबर येवकार. बाप रामा काणकोणकराचेर जो काल अटॅक जालो आणि ते निश्चित करपा खातीर आणि जे रामा काणकोणकराचेर अटॅक जेंच्यांनी केला तांकां साक्षी जावची, ताका पनिशमेंट जावचो म्हणून तुम्ही आम्ही सगळे मोगान ताका न्याय मेळचो म्हणून आम्ही हांगा सगळी एकठी येयल्यात. पावलो मनातले सांगता काळजातले सांगता आम्ही सगळे गोंयकार. या गोंयच्या मातीतले आम्ही किल्लो निरले. हसता खेळटा गोंयचे आम्ही गोंयचे भूमिपुत्र सगळे. आणि आयज जो रामा काणकोणकाराक ज्या पद्दतीन लोळून मारलो 5 ते 6 जाणांनी कशा पद्दतीन ताका मारलो जशे गोरवाक मारता कुत्र्याक मारता माजराक मारतात लोळून मारलो. ही परिस्थिती आमची गोंयकाराची. हांवें सभा केलो हांव म्हणटा रामा काणकोणकर गोंय वाचोवपा खातीर उलयतात, न्याय हक्का खातीर उलयतात आणि गोंयांत जे अत्याचार करतात बेकायदेशीर कितें कामां चालतात तेजे वाचा फोडटा. गोंय राखपा खातीर गोंय सांबाळून दवरपा खातीर येणारे जनरेशन जे आसा येणाऱ्या पिळगी जी आसा ती पिळगी ते खुशालताय मेळपा खातीर रामा काणकोणकर आवाज करतात. म्हणूनच आयज हांव इतलें सांगता की गोंयच्या सरकारान जांच्या फाटल्यान
जे कोण कालपीड आसा त्यांच्या फाटल्यान कोण तरी सूत्रधार आसात, कोण तरी तांकां मायबाप आसात, कोण तरी तांकां फुडें काडणारे आसात, कोण तरी तांकां दिवन तांकां मार मारलेले आसा. हेचेर गोंयच्या पुलिसांनी सखोल चौकशी जावची आनी रामा काणकोणकाराक त्याच्या फॅमिली आनी गोंयच्या सगळ्या गोंयकारांक न्याय मेळचे इतलें हांव सांगूंक सोदतां. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आता आपयता गोविंद शिरोडकर एसटी समाजाचो. अरे तू खूप उलयता रे बाबा. म्हजें नांव गोविंद शिरोडकार. गोंयचो जो गकवेद म्हणून आमची संघटना आसा, समस्त गावडा कुणबे वेळीप आनी धनगरांची ताचो अध्यक्ष हांव. रामा आनी आमी सगळे बरोबर काम करपी आनी आमच्या एसटी समाजा खातीर आमी खानाक खान लावन काम करताले. काल ही घडवणूक घडली ती गोंयच्या इतिहासान आणि खास करून हांव आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्याक विचारूंक करता की हेच मरे तुमचे सुशासन, हे तुमचे सुशासन गोंयचे जाल्यार तुमी आमकां सांगा. अरे बाबा, ज्या आता विश्वास गावड्यांनी सांगला त्याप्रमाणे आणि सगळ्यांनी आम्ही व्हिज्युअल पाहिलं त्याप्रमाणे जे तरेन ताका मोस्तून मारलो, ही कृती जी आसा, ही एक्शन जी आसा, ही तुमच्या सुशासनान एक्सेप्ट आसा. तुम्ही जे बडव्यांक हे केल्ले, तेजेर हे करपाक, अटॅक करपाक तांकां जाल्ले मुख्य सूत्रधार खंय रे आसा. हांव पुलिसाकूय विचारूंक करता, मुख्य सूत्रधार खंय आसा. तांकां खबर आसा. आयज अशें उलयता कोण तरी ह्या मंत्र्याचें नांव घेतलां म्हणून आमी एक सांगता. 2018 आमी आमचो आयटी पार्काक विरोध करपा खातीर चिमला लढो सुरू केल्लो आणि हो जो मिनिस्टर हेच्या मनशांनी आमच्या 2 युवतांचेर अटॅक केल्लो. कळ्ळें न्ही? कारण तांचो नेक्सस जो आसा तो खूब व्हड आसा. हे आपले प्रॉपर्टी जेन्ना आमी एक्टिविस्ट वगैरे त्यांचे हे करता, एक्सपोज करता, त्या वेळार हे भितरसून खोदळटा. तांकां दिसता की आमचे कडेन सत्ता आसा, आमी कितेंय करूंक शकता म्हणून. आयज तुमकां एक सत्य सांगूंक सोदता. कोर्टाक सांगलें तेंच्यांनी आयटी पार्काच्या जाग्यार हे करतना म्हणून. आयज कोर्टान सांगून सुद्धा युनिटी मॉल नावाचो ते प्रोजेक्ट येता, प्रोजेक्ट येता इनोव्हेटंट. तर सांगपाचें अशें आसा की जो रामाचेर जो पळय अन्याय जाल्लो आसा पळय काय न्ही, त्याचो बेगीनच्या बेगीन जो कल्प्रिंट आसा ताका आमच्या गोंयकाराच्या मुखार हाडचो हे हांव मागता. आता आमच्या मध्ये हा राजू मंगेशकर. भावानो भयणानो, हांव 70 वर्सांचो आनी गोंयच्या गेल्या 50 वर्सांत जे एनवायरमेंट जे तेजे मुवमेंट जाल्यात तातूंत आमी लागींच्यान सगळ्या मुवमेंटांनी वांटो घेतलो. पूण अशें हीन कृत्य, कालची जी रामाचेर अटॅक जाला असली घडणूक एटलीस्ट हांवें गेल्या 50 वर्सां गोंयांत पळोवना. आनी आज जर हांव हांगा आयला आसत, I have been prohibited to address medically, but if I am here today, जाल्यार म्हाका दिसता सांगपाक की वेळ पडला जाल्यार आमी गोंयकारांनी
एका टायमार माझ्यावर 36 केसी आशिल्ल्यो इन्क्लुडींग मर्डर. आज आम्ही कायदे सुद्धा हाती घेवपाची गरज आसा अशा तरणाट्यांक सांगपाक आवायला. आज सकाळी माझ्या भुरग्याकडे आणतालो, गेल्ल्यान घराकडे बसू नाकात, रस्त्यावर वतात आनी झुजात, रस्त्यार येतात आनी झुजात. कित्याक रामा हो एक एक्टिव्हिस्ट, तो खंयच्या राजकीय पक्षाचो मनीस नाशिल्लो, खंयच्या समाजाचो मनीस नाशिल्लो, तो एक गोंयकार आशिल्लो. आणि आज आमी हांगा तमाम जे आसात इरिस्पेक्टिव्ह एनी पॉलिटिकल पार्टी, आम्ही सगळे गोंयकार म्हणून एकठांय आयल्यात, गोंयकार म्हणून एकठांय येवया. आणि आज जर आम्ही रामाचो विषय घेवन हे 5-6 जाण ना असे गुंड लोक गोंयांत भरल्यात, त्यांचो उपयोग सगळे लोक करतात. यांचो जर नाश आम्ही आज केलो नासत जाल्यार दिवाळी दसरो व्हडली व्हडली फेस्तां गोंयांत करून भावानो काय उपयोग जावचो ना. हो माझा ज्वलंत अनुभव आसा. आणि पोलीस आपले काम करतात, राजकारण्यांनी आपली तोंडां बंद करपाची गरज आसा. आज प्रत्येक राजकीय पक्षान हाची जाणविकाय घेवपाक जाय. आणि म्हणून मागता रामाचो विषय हो प्रत्येक गोंयकाराचो विषय म्हणून आमी लढुया, झगडुया. आणि आज आमी ज्या आझाद मैदानाचेर जमल्यात, ही क्रांती, ही मशाल आमी पेटत दवरुया. कित्याक रामा हे आमचे प्रतीक जावन आसा, तरणाट्याचो फुडार जावन आसा, गोंयचो फुडार जावन आसा. देव बरें करूं. At the Magda, Wensi Vegasak, who wanted this movement and to support. So kindly ask Wensi Vegas to say a few words. ये गोय कोणाचे, ये गोय कोणाचे, ये गोय कोणाचे. आज जेन्ना काल रामा काणकोणकराक जे स्ट्रेचराचेर घालून एम्ब्युलन्सांतलो भायर काडलो, आनी तेन्ना तेगे जे कुडीर मार जो चोयलो, ते कुडीर चोयन एक पाट चिंतपा दिसलें की असलो मार लायफान आमी कोणें केन्ना चोवूं ना. आनी आज हे भुरग्याक हो मार कित्याक, हो कित्याक मार तेका. एक एक चाबूक तेगे आंगार पडटे, आमची कुडीर पडल्या भाशेनूच तें. फकत इतलो फरक आहा, इतले जे आज गेले तेंचेर एक मार्क ना. आज सगळ्यांगे कुडीर मार्क पडलो. आणि आज जेन्ना हांव उलो मारलो आनी सगळ्यांनी एकमुखार उलो मारलो, आनी आज हे सगळे जे गोंयकार येयलोय, आज एक वस्त उगड्यास तोडपा जाय. हे कित्याक लागून जाता? हे जाता कित्याक आम इसरताय. प्रत्येक पार्ट हे गुंडाराज जालोले पार्ट आम इसरताय. मुंगूल गुंडाराज जाल्ल्या, गँग वॉर जाल्ल्या आम इसरले. रामा आज मालो आम परत इसरतले. 30 जानेवारी 2019 श्याम फातोडेकाराक एक मारलो अशें कोण हिळ मारले, तकलेक हिळे, व्हिडिओचे हिळ मारले, आंगार हिळ मारले. श्याम फातोडेकाराक आंगार हिळ मारले, रामा माल तेच भाशेन. दोन्ही व्हिडिओ कंपेअर केले जाल्यार कांयच ना. हांवें काल जेन्ना उल मारलो तेन्ना म्हणलें बीजेपी कार्यकर्ता येयना. कित्याक त्या भुरग्याक जेन्ना 30 जानेवारी मारलो तो बीजेपी कार्यकर्ता आसलो, बीजेपी कार्यकर्ता. आनी हांव कित्याक म्हणटा, हे जे आज बसोन आहाय तांकां कोण गेलो ना. तुवें तांकां वोट मारलो या वोट मारलो ना, आनी हे प्रूव्ह करून दाखयल्या. कित्याक ती 30 जानेवारी 2019 जी केस रजिस्टर जाल्ली आफ्टर 7 days, ताजी केस नंबर जावन 315/2019. ये डीजीपी को मैं नंबर दे रहा हूं, 315/219. ये आपका केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जो उस लड़के को रामा काणकोणकर की तरह ही मारा था. और आज हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं आपसे ये होएगा कि नहीं, ये आप गोवा वाले को बताओ, नहीं तो आप वर्दी निकाल के गोवा से जाओ वापस. हमें दोनों केस का नतीजा चाहिए. और अगर ये काम कोंकणी कितें उलयना कित्याक टँक संसपाक नाजाल्यार तेका परत कोणें जरा सांगच पडलें हांव कितें उलयलो तो. 2019 ही केस जी जाल्ली 315/2019 हे केसी नंबर. आणि आता रामा काणकोणकराची जी केस जातली आणि जी केस ते रजिस्टर केल्या वा केल ना ते अजून खबर ना.
हे दोन्ही कल्प्रीट सगळे मेळपा जाय आणि तांकां लायफ टायम भितर उडोवपाक जाय, लायफ टायम. आणि आज आमी येयल्याय नॉट बिकॉज जस्ट टू मेक दिस शो. आज आमी सगळे अलायन जाल म्हणटरी लेट अस मार्च टू दॅट ऑफिस, लेट अस मार्च देर. आणि तेंगे जितल्यो ब्लू बस बोलो आहाय त्या ब्लू बसी आम वॉलंटरी वचून बसया, कित्याक आम लॉ अँड ऑर्डर हातींगे पळयलें नाही. आम वॉलंटरी तुगे बसी बसपा रेडी आहाय. आम वॉलंटरी तुम एड्रेस आम वॉलंटरी तुम्ही जेली भितर घालाय. कापस्ताद आहा जाल्यार आज दाखोयाय आम येताय तुगेले जेल भरो आंदोलनाक. आय तुम्ही रेडी? येस, लेट अस वॉक देर, लेट अस वॉलंटरी एंटर दोज ब्लू बसीस अँड लेट दम टेक अस. चोया तुगे कापस्ताद. ना जाल्यार आमी हो जो आज आमी कॉमेस केला हे आमी तुमगेले सरकाराचेर, चीफ मिनिस्टराचेर, डीजीपीचेर, हे दोगांचेर आमी हो जो आंदोलन कॉमेस केला हो आंदोलन आमी रस्त्यार वतले. आणि नेपाळ असली परिस्थिती गोंयांत तुम्ही येवचे दिवचे न्हू. Asking Walter Longo, आमगे activist, to say few words. Just kindly take only 2 minutes. दादा येते मातशें उगी राहा रे बाबा. कोण आहा ते? हॅलो, तुम्ही कोण पळय फूट घालूंक येयल्या ते मातशें उगी राहा मागता. पब्लीक, that man there, please keep quiet. Wait. बाबा मातसो उगी राहिल्यावर बरो. ऐक रे उगी रावन ऐका मातशें. हॅलो, पयलें सांग सोदता हांव चीफ मिनिस्टराक तेजे कोण पळय चमचा पुतर हांगा आहा ते पळय 200 पुलीस पळय तुवें दवरल्याय तांकां बसीन घाल. आनी तो कोण एकलो 6th मॅन पळय मेळना तुका, ही धाड. We are not come here to make trouble. Another very important thing I must tell all of you. ते पळय सगळी भुरगे without mask पळय घेवन येयलेले. They were sure shot, hired by somebody very powerful. Agreed? Now, in the face of all this video evidence, अपंग रावला खंयचो advocate will stand up for them in court. Please, advocates, I know you are right when you have to fight for your client, but not in the face of such evidence. Another thing I want to know is why all these cases of rapists, drugs, murders, ye fauti wrongful arrest. Don't the cops know about what is rightful address? And the last, and I don't think I should say this, but it's time to say this, I'm asking the judiciary, in the face of this evidence where they are brutally kicking up Rama there, are you going to give the accused bail based on some flimsy wrongful arrest? Ye tumi kara wachan sanga, advocatakui sanga, and I hope the judiciary is not crumbling in this state of Goa. Thank you. Calling on to Marian. Okay, Yuri would like to speak, leader of opposition. हांगा जमिल्ले म्हज्या गोंयकार भाव भयणीनो आनी आपुरबाईच्या भुरग्यांनो, आज आमी गोंयकार ह्याच पवित्र भूमीन एकठांय जाले. एक क्लियर मेसेज टू डॉक्टर प्रमोद सावंत, एक क्लियर मेसेज टू दिस बीजेपी सरकार की ही हुकुमशाही, ही दादागिरी ज्या पद्धतीन तुम्ही हे हायर्ड गुंड आणि हे गुंडा चोड या कॅबिनेटात आसात, त्या कॅबिनेटाच्या या गुंडांनी आज ज्या पद्धतीन अब्रामा काणकोणकाराचे अटॅक केलो. कालच्या दिसाक जेन्ना अब्रामा काणकोणकार सांगतालो हॉस्पिटलान रोगता व्हांवताली दोळ्यांनी, मार बसलेलो, बायल रोटाली,
सगळे आख्या बॉडीचेर तेगेले जे मार्क जरी तर चयल्यार इवन हिज प्रायव्हेट पार्ट्स दे हिट देम इन अ वे टू शो थ्रेट टू ऑल ऑफ अस गोंयकार. आज आम्ही गोंयकार म्हणून हा कसली पॉलिटिकल पार्टी आमकां हिंगा लागूना. आज गोंयकार म्हणून जेन्ना आमी मुखार सरले तेन्ना आमी चिंतपाक जाय आमचो भुरग्याचो फुडार. आमचे भुरगे आज जेन्ना ह्या गोंयांत सेफ आसा काय कितें आनी कोण हो मास्टर माइंड. एक गँग आसा गोंयांत जो नॉर्थ गोवांत ऑपरेट करता. कोण हो मास्टर माइंड, मंत्री मुखेलमंत्री कोण. म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन सारखें जावपाक जाय. हो मास्टर माइंड ज्या पद्दतीन रामाकांत कोणकाराक ह्युमिलेट केलो, दिस वॉज अ डायरेक्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी, टू स्टिफल द वॉइस ऑफ ईच अँड एव्हरी गोंयकार. And this needs to be dealt with very, very strictly. 3 पुसा अटॅक जालो आणि जेन्ना अटॅक जालो तेणे पुलिसाक स्टेटमेंट दिलो की होच एक मनीस आपका आपणा अटॅक कोता म्हणून. जे एव्हिडन्स गॅदर करपाक जाय आशिल्ले 1 ते 1.5 वरांचे एव्हिडन्स गॅदर केले इन द नाईट एट 9 o'clock. आणि टुडे इट इज अ गोंयांत जरी तर चयल्यार हे वाडटा कित्याक, हे गुंडागिरी कित्याक गोंयांत येता, भायले कित्याक हिंगा गोंयांत येता, कित्याक दिस इज अ फेल्युअर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and this government has to be dismissed. All of them have to go home. We do not want your dadagiri. आम्ही सालादार साईज चोयली. आज as opposition, all of us, म्हाका दिसता all the political parties are gathered here. We are here as Goinkars. Together we will march towards this office. Law and order situation म्हाका दिसता आम्ही करपा नाय, पूण ह्या सरकाराक सांगता ही हुकुमशाही, ही दादागिरी जो दोतोर प्रमोद सावंत जावं हे बीजेपीचे सगळे मंत्री हे हितून हाय ही बंद जावपाक जाय. क्रायम रेट वाडटा, मर्डर वाडटा, रेप वाडटा. ज्या पद्दतीन आज सिनियर सिटीजन इज नॉट सेफ, नो वन इज सेफ. एंड I salute Ramakant Gonkar's wife for her spirit. She was there standby at the side of Ramakant Gonkar telling him, you do not worry. And I would like to tell all the activists, all the Goinkars, की आम्ही ही हुकुमशाही मुखार आम्ही सगळे एकठांय जाईन. जरी तर हो मास्टर माइंड, जो मास्टर माइंड आशिल्लो हे करपाक जरी तर 24 hours जरी तर अरेस्ट जायना, वी विल टेक द नेक्स्ट कॉल एंड वी विल मेक इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग गोवा बंद. हे म्हाका दिसता हें जावपाक जाय आनी आमी सगळे करतले. जय भयणी. मागता विजय सदा साहेब मातशे मुखार येवन दोन उरता. युरीन सगळें सांगिल्लें आहा, म्हणून ह्या बीजेपीच्या राम राज्यांत बीजेपीचे वर्कर म्हणटात जय श्रीराम म्हणून एक मूळ गोंयकार रामाक हांगा दोडायतात. हे बीजेपीचे राम राज्य गोंयांत दिश्टी पडटाले. हे आमी सगळे चड करून बारीक समाज, चड करून मूळ गोंयकार एसटी कम्युनिटीच्या लोकांनी हे तकलेन धरूंक जाय. तुमचे गुस्तार ते जिखून येतात आणि तुमचे मदीं जे कोण सत्या खातीर उलयतात तांकां रस्त्यार धोडायतात, तांच्या तोंडाक शेण लायतात. हे एसटी समाजाच्या तोंडाचेर शेण लायिल्ले बीजेपीची ही दादागिरी. आणि हे गुंडा राज्य जे चल्लां हे कंप्लीट पॉलिटिकल प्रोटेक्शना खातीरूच चल्लां. नाजाल्यार तो मनीस, एकूच मनीस ताका 3दा धमकायता आणि तोच येवन ताका सारखे खुलेआम म्हळ्यार प्राणघातक हल्लो जाता दिसा ढवळ्याक कॅपिटल सिटीन. आणि सरकार कितें म्हणटा, बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा ना ते व्हिडिओ काडूंक जायना. काल तुम्ही पळयलें ताजें खंय तरी ते फंक्शनाक ताका प्रश्न कोण विचारतात, तो म्हणटा ना ते व्हिडिओ अशें काडूंक जायनात. अरे व्हिडिओ काडपाचें खंय उरलें. सगळे गोंयकार, गोंयांत आशिल्ले गोंयकार, गोंयचे भायले आशिल्ले गोंयकार, हांकां सगळ्यांक मनाक कितें तरी जालां, हें कितें चल्लां काय म्हणून. हें जें जंगल राज्य बिहारान 1919 दिसतालें ते 2025 गोंयांत दिसूंक लागलां. म्हळ्यार आमी गोंय खंय पावलां तें पळया तुमी. आणि ह्या स्थितीन पावोवपाक फक्त प्रमोद सावंताचो हो डबल इंजिन सरकार कारणीभूत आहा. हाका बेगिनच्या बेगीन वडोवंक जाय, पूण वडयतलो कसो.
इतले लोक येवन सरकार पडना. गोंयांत एक प्रॉब्लेम आहा म्हणटा तो एक बाय स्टँडर इफेक्ट म्हणून. बाय स्टँडर इफेक्ट म्हळ्यार कितें? हांव काय करचो ना, तो करतलो. हांव ताजे बरोबर आहा. म्हाका कित्याक लागता तो करतलो, आमी ताजे बरोबर आसा, पण आमी काय करचे ना. हे जो प्रॉब्लेम गोंयकारां भितर जो आयला तातूंत गोंयकाराक हांगा मुळांतल्यान नाच करतले. कित्याक सगळे गोंयकार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक सोदनात, दुसरो करतलो म्हूण रावतात. दुसरो करूंक शकना हे तुमचेर आयिल्लें आहा. हे आज जर रामा फाल्यां तुमी, आणि रामाक जर राम राज्यात जय श्री राम म्हणटा ते लोक जर राम राज्य आसता म्हणटा थंय रामाक जर असं मारूंक शकता जाल्यार तुज्या आनी म्हजें खंय कोत आहा हे तुमी चिंता मरे पयलीं. सो हाजे खातीर म्हाका दिसता एक म्हणल्यार रामाची जी आज परिस्थिती आसा ताका पुलीस प्रोटेक्शन मेळूंक जाय. हे गुंड आहा तांकां NSA लागूंक जाय. कित्याक नॅशनल सिक्युरिटी एक्ट रवी नायकान लायिल्लो. हांव त्या टायमार अपोज करतालो की NSA वकील लावंक जायना म्हणून. पण म्हाका दिसता आज गोंयांत जी गुंडागिरी जाल्या आनी पॉलिटिकल प्रोटेक्शनान गुंडागिरी जी चलता ही बंद करपा खातीर एक टास्क फोर्स पुलिसांन करूंक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन NSA हे लोकांचेर लावंक जाय. इतलेंच न्ही, जो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा, जो कोण मास्टर माइंड आहा तो फोनाचेर ताका ताणी मेसेज दिला. 100% दिले आसतले आमी काम केलें आहा म्हणून. तो कोण? तो जे मनसर मेळना ते मनसर गोंय सगळ्या कडेन पॅरलायज करचें. खंय वता ते लोकांक त्रास जाल्यार कोता येता. त्रास लोकांक जर जायना जाल्यार लोकांक कळचें ना की आज गोंयचें राजकारण खंयचे थरार पावला तें. आनी हें करपा खातीर म्हाका दिसता आमी गोंय बंद करूंकूच जाय. गोंय बंद जावंकूच जाय. जो खरो कास्ताचो गोंयकार आसा ताणें आपल्यान वॉलंटरी आपले धंदो बिंदो सगळो एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट आपल्यान पयस रावंक जाय. मिडियान रावंक जाय, सगळ्यांनी रावंक जाय. कळपाक जाय सगळ्यांक की बाबा आमी गोंयकार पयले आनी हे गोंयांत आमकां सोबना आनी एक गोंयची परिस्थिती हांवेच हाडिल्ली आहा. आनी ही गुंडागिरी जी जाता ही पॉलिटिकल बॅक्ड गुंडागिरी आसा. सगळ्या कडेन पॉलिटिक्स आहा. DG सांगता ते आयकून काय फायदो ना. ते उगीच सांगतात. हे जे धरल्या तांकां धरूंक ना, तांकां सरेंडर केल्या. हांचे ते कॉल रिकॉर्ड्स काडले पुलिसाचे, तुमकां कळटले. हांकां कोणाकूच धरूंक ना. धरल्या खंयचे ते गँग वॉर म्हणटा ते फातोर्डा जाल्ले पळय रस्त्यार ते लोक अजून मेळूंक ना. हे कशें मेळ्ळे तुमकां रोखडे? कित्याक हांकां सांगलें यो जमा जाया म्हणून. हांकां जमा केल्ले आहा. हे हांचेच पयर गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे इलेक्शन जालें थंय
समाजाच्या फॅमिलीक बॅक करूंक जाय आनी असले गुंडांक नाका ते संघटीत आहे संकटाक सगळे आयज आमचे एक्टिविस्ट तोंड दाखयतात. आयज खरेंच या गोंयकारांक रामा सारख्या ज्या भुरग्याक हे इनाम फावो काय कितें हो प्रश्न आमकां प्रत्येक गोंयकाराक पडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता कालचो जो इन्सिडेंट जाल्लो कडेन आसा हे इन्सिडेंट आमी केन्नाच माफ करपाना. गोंयच्या सरकाराक हे इन्सिडेंटाचो आमी बुद्ध शिकयतलेच आनी ती शिकोवपा खातीर सगळे गोंयकारा कडेन मागता. कारण गोंयकारांनी आज विचार करपाची गरज आसा. ज्या पद्दतीन हे गोंय चल्ले कडेन आसा खऱ्या अर्थान आमच्या भुरग्यांक फुडार आसाय काय ना, आमच्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाक सोदता काय ना हे सरकार. 2 फावटी रामाचेर अटॅक जालो, गेल्ली मार्चांक जाल्लो, ऑलमोस्ट जावपाक आयल्लो आनी ह्यो फावटी सगळो अटॅक जाल्लो आसा. म्हाका दिसता ह्यो अटॅक तो फक्त आमकां गोंयकारांक म्हणजे जे कोणी गोंय सांबाळपाक सोदता ह्या लोकांक मेसेज दिवपाक सोदता ते कितें हाफ मर्डर करून काल धाडलो. ताका जर मर्डर करपाचो आशिल्लो जाल्यार काल ते मर्डर करता आशिल्ले, इतले फ्री आशिल्ले ते. ताका मर्डर करपाक काल फ्री आशिल्ले, इतले फ्री आशिल्ले ताका हाफ मर्डर करून आमकां सगळ्यांक तेणें मेसेज दिले कडेन आसा की तुमी जे कोण गोंयचे बद्दल उलयतले तांकां आमी असोच करून धडो शिकयतले म्हणून. आमकां अशें करून शिकपाचें आसा काय ना हे आमी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आसा. आनी म्हणून तुमी सगळ्या कडेन मागता. काल आमी DGP कडेन गेल्ले, IGP मेळ्ळे, ताणें सांगलें आमकां आमी करता आयडेंटिफाय म्हणून. आमकां ते 6 जाण आयडेंटिफाय जाले ते कांय करत ना. तांचो फाटलो मास्टर माइंड जो पर्यंत मेळना आमकां तोपर्यंत ह्या जाग्या वयल्यान आमी हालचीत ना. आयज फाल्यां कॉल न्ही आमकां आयजूच कितें म्हणटा कॉल जायो तोपर्यंत आमी हांगचे हालचे ना. कारण अशें जेन्ना भुरगे आमकां फुडारा फुडें वचपाक जाय आनी सरकार डायरेक्ट सरकाराचो हात तेतून आसा हें कळटा. कारण फाटले केसीक कांयच तेगेलें इन्व्हेस्टिगेशन जाल्ले कडेन ना. एक वर्स फाटीं आतां आमकां वेलची बाबान सांगलें की तेगेले 2 केसी हांगा फायंड आउट जाल्ले कडेन ना. आमची एक वर्स फाटले बाब अमित नायक जे आमचो नेत्रावळचो एक पत्रकार आशिल्लो तेजेर असो जाल्लो तेगेले केसीचे अजून कांय ओपन जाल्ले कडेन ना. सो अशें करून जे आयज खरें कितें उलयता आमची गोंयची बद्दल कितें उलयता ह्या लोकांचेर अशेंच अटॅक जावपाचें काय कितें हें आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा. मागता सगळ्या कडेन की जो पर्यंत हेजो आमकां आयज मास्टर माइंड कोण तें कळना आनी तें काडून ह्या जेली भितर बसयना तो पर्यंत आमी हांगचे हालचे ना इतलें मागता. हांव हिंगा एक गोंयकार म्हणून येयला, खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशनाक घेवन येयना. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की काल जो अटॅक जालो तो आमचे सगळीं गोंयकारांचे अटॅक जालो. आनी म्हाका दूख कितें दिसता की आज जेन्ना सगळीं पॉलिटिकल पार्टीजांनी कॉल दिलोलो आझाद मैदान भरों जाय आसलो तें की दुकेश की लोक कोणी आहा ओके आमी सगळे गोंयकार भायर सरोंक जाय आसलो. आख्खें गोंय बंद जावपाक जाय आसलें. विजय सरान आनी वेन्सीन तेणी सगळ्यांनी सांगिल्ले भाशेन हो जात तितू बेगीन उलोवन टायम वेस्ट करून आमगे कांय जावपा ना. आमी गोंय बंद करून दाखोवपा जाय, गव्हर्मेंटाक दाखोवपा जाय की आमचें गव्हर्मेंट पॅरलायज करून जाता म्हूण. येदो लिडर आमचे पारा आसतना आमकां तर गोंय बंद करून जायना आनी गोंय सांबाळपा जायना तर आमकां गोंय रावपाक कांय अधिकार ना. इतलें सांगून हांव मागता एडवोकेट कालूस. Kindly speak only for 2 minutes because there are a lot of speakers. जायते स्पीकर आहेत 2 मिनिट बोलूया. आमी सगळे आयले हिंगा रामा काणकोणकाराक सपोर्ट करपाक. तो आमचो मुद्दो आसा आयज. म्हूण आमी आयले बेसिकली टू सेव डेमोक्रेसी अँड टू सेव आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन. लोक कितें बोबाड करता, लोक कितें उलयता, लोक कितें प्रोटेस्ट करता आनी दिसा दिसा एवरी वीक एवरी म्हयन्यान तुमी पळयतात एक गांवांत दुसऱ्या गांवांत प्रोटेस्ट जातात की त्या सरकार आमकां गोंय काबार करता. आमचे गोंय काबार जाता तेन्ना लोक रस्त्यार येता आनी लोक रस्त्यार येता तेन्ना सरकाराची आतां टॅक्टीक लोकांक बंद करपाक. आतां पळय हांव एक बारीक गजाल सांगता तुमकां. हे इन्सिडंट असॉल्ट रामा काणकोणकाराचो हो सेकंड अटॅक तेजो. तेणे वॉर्निंग दिल्लो तिसरो. आनी एक गजाल हांवें सकाळीं म्हाका पळयले की 3 जाण अक्युज्ड आहात ते हे केसीन ते आतां बेलीचे सोडलेले म्हण फाटीं. आनी दुसरी केसीन बेलीचे सोडलो जाल्यार कंडिशन ऑफ बेल आसता. म्हूण इतलो दम येवपा तांकां, इतलो पावर आसपा तांकां, इतलो कॅपेसिटी आसपाक एक गॉडफादर जनरल म्हूण आसपा जाय. कोण तो गॉडफादर जनरल मिनिस्टर आहा तो
तेजे नाव पुलिसीन काढूंक जाय. एक पार्टी बीजेपी तेका अटॅक करतालो, वॉशिंग मशीन म्हणला आणि वॉशिंग मशीना धुवन तो साफ जालो. असले चोर बीजेपीन भितर गेले, सगळे गुंडा भितर गेले आणि लॉ अँड ऑर्डर आम्ही काल पासून म्हणटाले हो अटॅक जाचनी पयले. गँग वॉर जाला, ड्रग्स चलवता, रेप चलवता, सगळे गोंय काबार जालो हा. आणि पळय तुम्ही हुंय गेले जाल्यार डेव्हलपमेंट ओपोज करून गेले जाल्यार आमचे कितें आमचे रान कातोतात जाल्यार आमचे न्हंय काबार करतात जाल्यार भायले लोक बाउन्सर हाडटात. बाउन्सर कोणाक धमकी दिवपाक? आमगे गोंयकाराक. आणि आमगे गोंयकाराक काबार करूंक सोदतात. देखून आमचो एक वोट आसूं जाय. हे सरकाराक आणि हे लोकांक, गॉडफादराक सगळ्यांक एक मेसेज दिवपाक तुगे टायम आयलो. तुम सगळे आमी आतां जेलीन भितर उडयतले आणि सरकाराक पासून आमी दाखयतले कितें तें. आतां आमचे लिडर आहात ते कॉल दितले कितकोन फुडें व्हरपाक. म्हूण हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुम आयले म्हूण सपोर्ट दिवपाक आणि आमचे बरोबर रावपाक. थँक्यू. कॉलिंग अमित पारेकर, 2 उतरां सांगपाक. कायंडली टेक ओनली 2 मिनिट्स प्लीज. आज हांव उबो आसा जाल्यार एक गोंयकार म्हणून उबो आसा, रामाचो फ्रेंड म्हणून उबो आसा. फाटले 3 म्हयने जाले रामा टचान आसलो आणि शंकर पळोवची एडवोकेट म्हणून ते म्हाका केन्नाय फोन करता कितें आयडिया जाय जाल्यार. हांव रामाक एकूच गजाल सांगतालो, तूं भुतानी अगेन्स्ट उबो रावला, तूं अभिनंदन लोढा अगेन्स्ट उबो रावला, तूं येदे जाल्यार व्हडल्या मनशा उबो रावला, तातूंत भितर मिनिस्टर आसा, मातसो सांबाळून राव, रातचो एकलो भोंवनाका. पूण कोणीच चिंतूंक नासली दनपारच्या कडार ताका मारतले म्हणून. इतलो शॉकिंग आमकां न्यूज जालो. काल जेन्ना हांव ताका हॉस्पिटलान कॅज्युअलिटीन मेळ्ळो तेन्ना ही कूड नॉट रेकॉग्नायज, तो वॉयस रेकॉग्नायज करतालो मातसो. बायल हात धरून उबी आशिल्ली. आणि ही परिस्थिती प्रत्येक गोंयकाराची आसपाक शकता. फाल्यां म्हजी आसपाक शकता, तुजी आसपाक शकता, हांगा आशिल्ल्या आनी हांगा येवपाक जे भिता पळय गोंयकार तांची ही परिस्थिती आसपाक शकता. तेन्ना जागे जायात गोंयकारांनो. आमी सदांच सांगून सांगून थकले, जागे जायात. म्हाका काय पडले ना वो विचार बंद करात. ताचे म्हाका दिसता पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सगळ्यांनी तेच सांगलां, गोंयकारांक उठचे पडटले. परशुरामाची भूमी म्हणटा भारतीय जनता पार्टीन आतां एक परशुरामाचो स्टॅच्यू घालून घातला, पण ताचें कांय चलना अशें दिसपाक लागलां आमकां. पूण ना, तो स्टॅच्यू घालपाकय आज अशी परिस्थिती आसा की परशुरामानी राम आसा आनी रामाचेर घालो होच परशुरामाचो बाण हांचो नाश करतलो. आनी म्हाका दिसता तो नाश सुरू जाला. रामाचो जेन्ना बायलेन हात धरिल्लो ताणें सांगलें अमित आयला, ताणें सांगलें सर हात सोड नाका. हांव म्हणलें तुजो हात सोडपाक आमी येवना हांगा, तुजो हात धरपाक आयला. आनी प्रत्येक गोंयकार जाका स्वाभिमान आसा, प्रत्येक गोंयकार जाका रामाचेर अटॅक जाला ताजो जर दुख आसा जाल्यार त्या गोंयकारांनी एकठांय जावचें पडटलें. एज पॉलिटिकल सर्कल आमी जे सगळे आज पार्टी हांगा आसा, राजकारण म्हणून न्ही पूण एक गोंयकार म्हणून एक उलो मारतले. आमी डिसिजन घेता कितें करपाचें आसता तें. तुमकां सांगतले गोंय बंद करपाचें कितें आसता तें. म्हाका सगळे लिडर्स ते उलयल्या अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम. बीजेपीचे जे लोक आसा, तुमच्या घरान जर भाव आसा, तुमचो जर घोव त्या पोझिशनार आशिल्लो जाल्यार इमॅजिन करा तांची परिस्थिती कितें आसपाची ती. जाल्यार भायर सरपाची गरज आसा. आज गरज आसा गोंयकारान जागो जावपाची. सो एकूच उलो मारता गोंयकारांक, सगळे सोडात, जागे जायात, ना जाल्यार एक दीस कायमचे न्हिदतले. देव बरें करूं. Calling out to Alina Shaldana to speak few words, 2 minutes only. भाव भयणांनो, आयज तर हांव तुमच्या मदें उबी रावल्या कित्याक हांव तुमच्या भाशेन हांव एक गोंयकार. आनी गोंयकार जावन म्हाका आमचे गोंयचो मोग आसा. आनी जेन्ना मोग आसा आमचो तावो आमी यूज करतात उलोवपाक, जे सारकें ना तें बंद जावपाक. आनी दुसरें इम्पॉर्टंट फॅक्टर जावन आसा आमचो देश डेमोक्रेटीक. आमकां रायट आसा उलोवपाक, आमकां रायट आसा लोकांक अवेअर करपाक जे सारकें न्हू तें. आनी कोणाच्यान आमकां पुलीस हाडून ओ गुंडा हाडून बंद करूंक जायना. जे भाशेन आमच्या भावाक ओके रामाक केला ते. रामा इज अ फायटर. He is fighting for Goa. He is fighting for the future of Goa. He is fighting for the youth of Goa. आमचो फुडार आमी सांबाळूंक जाय आनी कोण येयचो ना आमचो फुडार सांबाळपाक. आमी फुडें येवंक जाय. आमकां रायट आसा उलोवपाक, आमकां रायट आसा झुजपाक. कित्याक
देवान आवर गोवा इज व्हेरी स्मॉल. जे गोंयान चलता हे सारखे न्हू. कितले आमी करतली कितले जे भाशेन आमचे झाडां कापतात, आमचे पहाड वयतात. What is happening to nature? It is time we come together to save Goa, the pearl of the Orient. Goa is loved by the whole world, and we have to protect our Goa, even if we have to do it with our lives. Let's stand together, let's fight for Goa, and let's bring Goa back to its old state where the whole world knows Goa, loves Goa, and wants to have a glimpse of Goa. Thank you. I'm calling out to Amit Patkar to say a few words. सगळे गोंयकारांक येवकार नमस्कार. म्हाका दिसता सगळे एक्टिविस्ट गोंयकार पॉलिटिकल लिडर्स आणि आज आपले जे फिलिंग्स आसा हे गोंयकारां मुखार दवरला. बाब रामा काणकोणकाराचेर जो अटॅक जाला वो आज प्रत्येक गोंयकाराचेर अटॅक जाला. आणि रामाचेर अटॅक कित्याक जाला? कित्याक रामा गोंय वाचोवपाक लागून उलयता. जर तर खंय दोंगर कापले जाल्यार थंय रामा उबो आसता. रस्त्यार फोंड पडले जाल्यार शंकर पळचे आणि रामा काणकोणकार मुखार आसता. म्हाका दिसता आज वो डेमोक्रेसीचेर अटॅक आसा. आमचे लिडर सगळ्यांनी म्हाका दिसता उलो मारला की सगळे गोंयकार आज उठपाक जाय. आज हांगा आझाद मैदानाचेर एक काही हजार लोक आयले म्हणून जावचे ना. म्हाका दिसता हो करप्ट प्रमोद सावंताच्या सरकाराक म्हाका दिसता आमकां उत्तर दिवचें पडटलें. आमचे सगळे बाकीचे एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लिडर, सोशल एक्टिविस्ट आमचे डिस्कस करून म्हाका दिसता सोमारा गोंय बंद करचे पडटले आणि प्रत्येक गोंयकाराक रस्त्यार येवचें पडटलें. देव बरें करूं. Calling out to Viresh Borkar to say a few words. 2 minutes, please. सगळ्या गोंयकारांक येवकार. आयज आमी सगळे हांगा जमल्या फक्त एक गोंयकार म्हणून. जो रामा काणकोणकाराचेर काल जो हल्लो जालो आनी अशे कितलेशे जाणांचेर हल्ले जायत आसा. जेन्ना कोण सत्या खातीर उलोवपाक सोदता, सत्याच्या मार्गान वचपाक सोदता, त्या मार्गाचेर वयता जाल्यार आयज हो जो बीजेपी सरकार आसा हो तेंचेर हल्लो करता. कारण कितें आसा? कित्याक जेन्ना एक अटॅक जालो आनी तेजे अटॅक जाले नंतर अरेस्टूय केले, तांकां सोडले आनी परत तेच मनीस परत अटॅक करता. म्हळ्यार हितून कळटा की हो सरकार जो आसा हो सरकार हांकां पूर्णपणान सपोर्ट करता. आनी हेच्या पयलूय सांगलेले जेन्ना विधानसभेन आमदारांक उलोवपाक रायट दिना, आमदारांक भायर काडटा. ह्या विधानसभेन जेन्ना आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांनी आमकां निवडून दिला आनी आमकां पासून भायर मारता. म्हटल्यार हो जो सत्ताधारी सरकार जो आसा हो बीजेपीचो हो सालाजार रूल केल्लो आसा. हांगा इतकी हुकुमशाही जाल्ली आसा. हांगा युपी बिहाराच्या भशेन आयज दिन दहाडे मारहाण करता. जेन्ना आमी काल रामाक पळयलो असले तरेन मारला की फाटी फुडें कांयच पळोवंक ना. म्हटल्यार जीव घेणो सारको हल्लो जो आसा हो कालच्या दिसा जालो. आनी हो गोंयच्या इतिहासान आमी हेच्या पयलो अशें तरी कांयच पळयनासलें. मात ह्या थोड्याच एक म्हयन्या भितर 1.5 म्हयन्या भितर 4 अशे हल्ले जाले. एक मडगांवान जालो, एक होंडा जालो, एक हांगा मांद्रे जालो आनी हो पणजे जालो. आयज पणजे सारख्या हितून जी स्मार्ट सिटी आमी म्हणटा ह्या सिटीन अशे हल्ले जाता. आनी काल आमी जेन्ना पळयताले, जेन्ना जीएमसीन गेले की एडमीट केल्या त्या वळा भायर एक पासून पुलीस नासलो. म्हटल्यार आयज आमचे गोंयकार कशे जगतले? जेन्ना दिन दहाडे मारता, दिन दहाडे फोडटा, आमकां गोंयकारांनी आयज आपूण कितें आसा तो दाखोवचें पडटलें. आयज सगळे अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल हे पार्टीज जावं एक्टिविस्ट सगळे एकटे हांगा येयल्ले आसा. तो एकूच कारण आसा की आमकां जस्टीस जाय, गोंयकारांक जस्टीस जाय. कित्याक अशें समज आसा की कितलेशे आमचे भुरगे जे आसा ते आवाज काडटा, गोंय खातीर काडटा. आयज कोण पळयना, फाटी फुडें पळयना की कितें जातलें आमचें. हांगा बाउन्सर दवरिता, ते बाउन्सरांक पासून भियान आसतना भितर वयता. भियाना एक फियरलेसली वयता. आनी हो जो फियरलेस आसा तो फियर फॅक्टर काबार करपाक सोदता हो बीजेपी सरकार.
आणि हांव परत एकदा याद करपाक सोदता हांव एक सुदारणाचो नातू आनी अशे कितलेशे जाण हांगा आसा ज्यांच्यांनी झूज दिल्ले त्यांच्या आवय बापायनी झूज दिल्ले त्यांच्या आजा पणज्यांनी झूज दिल्ले गोंय स्वतंत्र जावपाक आनी आमी बसून हे झूज दितले ह्या बीजेपी सरकार आमी दिवपाचे ना तुम्ही दादागिरी करा तुम्ही मारा फोडा आमकां भितर उडया हेच्या पयलीं आमचे कितलेशे केसी घातल्या अशे बाकीच्यांचेरूय केसी घातल्या तुम्ही केसी घालपाच्यो केसी घाला पण आमी फरक पडना आमकां हेच्या पयलू दादागिरी जे पुर्तुगीज येयल्ले तेंच्यांनी दादागिरी ब्रिटिशांनी दादागिरी केली पण ती दादागिरी खोपावंक ना आनी ह्या बीजेपी सरकाराची दादागिरी खोपची ना आनी आमी खोपोवन घेवपाचे ना सगळे गोंयकार म्हणून एकटे रावतले कितें आसूं आमी फाटी फुडें पळोवपाचें ना आनी अशें समज जालें फुडें कितें जातलें हेची जबाबदारी ह्या मुखेलमंत्री जो प्रमोद सावंत आसा हेंच्यांनी घेवची पडटली देव बरें करूं थँक्यू मतदान गिरीश चोडणकर एक 1 minute. This आयची मिटींग आसा सगळे गोंयकार उडी मारून हांगा आयिल्ले आसात म्हाका दिसता विलास मेतर हेजें नांव न घेतले शिवाय आयज आमी मिटींग प्रोटेस्ट कंप्लीट करपाक शकनात 2020 ज्या तरेन विलास मेथराक जो एक RTI एक्टिविस्ट एक बिल्डरा अगेन्स्ट RTI घातली म्हणून ताका जळून मारलो म्हणजे जिते मनशाक एक्टिविस्टाक जळून मारलो ही परिस्थिती 2020 जाली आणि हे तांकां पचले अशें तांकां दिसलां त्याचे नंतर कितलेशेच एक्टिविस्टाचेर हल्लो जालो रामाचेर 3 फावटी हल्लो जालो आयज म्हाका दिसता गोंय पेटोवन उडपाची गरज आसा सरकाराक क्लियर सिग्नल दिवपाची गरज आसा की गोंयकार आमी फाटले रावची ना हितून हांव 3च गोश्टी सांगता एक म्हणजे आयज प्रत्येक जाण उलयतात की हातूंत मुख्यमंत्री आसा काय हातूंत मंत्री आसात हो जेन्ना लोकांक दुबाव येता हाचो अर्थ ह्या सरकाराचेर लोकांचो विश्वास ना त्या खातीर मुख्यमंत्र्यान क्लियर स्टेटमेंट करपाची गरज आसा की हितूंत ह्यो जो अटॅक जाला तो गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर अटॅक काय हो आनी कसलो अटॅक हेजेर क्लियर स्टँड मुख्यमंत्र्याक दिवचो पडटलो नंबर 2 DGPन इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन करून जो मास्टर माइंड आसा ताका मुखार हाडचो पडटलो कारण आमी पळयलां जॉब्स जे स्कॅम जाले कॅश फॉर जॉब हाका जेन्ना एक्चुअली एक्युजडां अरेस्ट केले आनी तेणी जेंची कोणाची नांव सांगली ताका भितर दवरून ती केस काबार केल्ली आसा ही गोंयकारांच्या मुखार आसा ही केस तशी जावची ना हेची आमी जबाबदारी घेवची पडटली वा उलवार्ता वचपाक देव बरें करूं थँक्यू आयज रामाचेर जो अत्याचार जाला तो जावन आसा व्हडलो चुकीचो आयज रामा काणकोणकार आमचो GMC आसा पूण आमी आयज आमचे गोंयकार सगळे भाव सगळे हजारांनी रामा म्हूण हांगा एकठांय जाल्या आयज आमी सगळे रामाच्या नांवान एकठांय जाल्या हे जाला ते गोंयकाराक हे सरकाराक बूट शिकोवंक जाय जायात जागे गोंयकारांनी जायात जागे गोंयकारांनी जायात जागे रामाक लागून तुम्ही सगळे जायात जागे रामाक लागून तुम्ही सगळे जायात जागे आणि या सरकाराचे कोरात नाडे सगळे गोंयकारा लागीं मागोता लेट अस प्रोसीड आम सगळे जे गेले लेट अस प्रोसीड ओवर देयर लेट अस हेड टुवर्ड्स द DGP ऑफिस सगळे मातशे पोलायटली आणि पीसफुली सगळे सिस्टमॅटिकली आमी मुखार या म्हाका सगळे ऑपोजिशनाचे आम MLA जाय सगळे वांगडार सगळे जे लिडर जाय मुखार येवपाक आणि लेट अस प्रोसीड
तुमी आमच्या देवळान तुमी कित्याक वतले आमगेलो पुरसादी वणी तेजी आमगे वेपान लाडीत जायच करूंक पुलीस लाडीत जायच करूंक कोणाचे लाडीत जायच करताय तुम्ही केले cannot defend your fortress. They cannot defend because shame. Second time they come, third time they come. Company already get and the Babushan by the third time. The history of all defend the public. It is not tolerable. No cut. It's not tolerable. आणि किती जण आहे दिगंबर कामत आणि बाकीचे जे 5 जण त्यांच्यानी वाद झाल्यामुळे आज आमची परिस्थिती तुम्ही बाहेर चला ना आणि आता दहाची गरज आता प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर लीडर किंवा माहिती मासा माहिती मासा व्हायलाच ती हॅलो
स्पीकर पुढे आणा दे बाबा. डीजी पुलीस हांगा आतां आमकां मेळूंक ना. आमी उलयल्या म्हणटा एसपी क्रायमाकडेन, पूण आमकां आमी डिमांड केला की गोंयांत NSA म्हळ्यार नॅशनल सिक्युरिटी एक्ट परतो स्टार्ट करचो. हे जे लोकांक धरल्या तांकां NSA लावची, हो पयलो डिमांड. दुसरो आमी मागला की एक स्पेशल टास्क फोर्स टू डिटेक्ट द क्रिमिनल पॉलिटिशियन नेक्सस हो इमिजिएटली फॉर्म करचो. आनी आयतारा मेरेन दर मास्टर माइंड हांगा मेळना जाल्यार सोमारा आमी गोवा बंद करतले. एकूच पळय एकाको सांगत नसतो, एकाको सांगत इतले लोकांक घेवन गोवा बंद जायना. एक तकलेन धरया. आमी संघटीत जावंक जाय, आमी ऑर्गनायज करूंक जाय, आमी मोबिलायज करूंक जाय. दोगीच आमी फुलून हें करचें न्ही. पूण हो डिमांड जर पुलिसे कडच्यान सारको वचना अशें जर आमकां दिसता जाल्यार आमी आतां मुखेलमंत्र्याची घरा या. हो सरकार डीजी हिंगा आमकां ह्या पुलिसाचेर विश्वास ना. आमकां दिसता बंद जावपाकूच जायो आनी बंद हे सोमारा करपाक आमी मुखार सरपाचेर बरे भाशेन प्लॅन करून आतां आमी मार्च पेपर करतले. सगळे आमी मुखार या हे मार्च कोन आनी मंडे आमी जो बंद हो करपाक जाय हे मुखार आमी घेवपाक जाय. 100 किलोमीटर सिस्टमॅटिकली आम्ही सीएम बघल्यार सगळे सीएम बघल्यार Why Monday for assaulting Rama Commission? Because they have done it 3 times. And now to convey this, we are going to the chief minister. We have no faith in this police. Nothing but there has to be basically the mastermind has to be taken. And we have no faith in this moment.
We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. तुमचा इंचार्ज कोण आहो कोण आहो Mastermind should be register an FIR against that police. आमदाराक हात लावपाक कपासतात कशी रे दाणो मारला म्हणून हांव उलयता रे व्हिडिओ काडटलो काय हांव उलयता नांव सांगता तुका police complaint authority कोणाक दिली रोड ब्लॉक करपाक रे
We are peacefully going, we are peacefully marching. Yes. Agenda. We are not doing violent measures here. You can see this. See this. This is all violent measures. Medical code. Medical code. We are here. This is our right. This is the people's right. It was a murder. अरे मेडिकल कोड अरे मग तू मेडिकल कोड पोलिसांची गुंडागिरी नाही आता पावर दाखवली आमचं Violence by गुंडा जर violence by police. ना जाल्यार सगळे सरकारान केलो आसा म्हणजे कोणाचे काय पुलीस प्रोटेक्शनान मंत्री सेफ आसा पुलीसूय पुलीस प्रोटेक्शनान सेफ आसा आणि गुंडाय सेफ आणि गुंडाय सेफ पुलीस प्रोटेक्शनान Justice Department and all the leaders has taken initiative to support all the activists, all the illegalities, all the corruption that is going on. Yes. Still under estimating. अरे लोक गावांनी तर मुखात रे गावाचे गाव उठतले अमिताभ पालेकराक कट पडला तोडाचेर तेमी हात मारला मुठी मारल्या खबर ना ब्लिडिंग जाता डू मेडिकल दिस इज नॉट राइट आता गाड्यान मारता ही लिडर्सांक just because they come and support Someone has to resign. Every inch of land. चला रे बीजेपी को फेंक दो बीजेपी को फेंक दो बीजेपी बेंजी बेंजी
forget us. You all are trying to suppress the voices. You are trying to suppress the voices. बीजेपी को फेंक दो, बीजेपी को फेंक दो। एक दो बीजेपी को फेंक दो, एक दो बीजेपी को फेंक दो, एक दो बीजेपी को फेंक दो, एक दो बीजेपी को फेंक दो। जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है। जंक्शन बंद करूया. इलाजी भुरग्यांक त्रास रेन मिळणार आहे.
आमकाच मारा तुम्ही आमकाच मारा रे Don't block the road. You have to block the road. No, you don't have to block the road, please. You know what you're doing, we know what you're doing. There's no politics here. Don't block the road. You're blocking the road. People have to चर्च स्क्वेअर चर्च स्क्वेअर आरती रोडा स्टार्ट क्या डिमांड है आपकी?
आज मेंबर ऑफ पार्लिमेंटाचेर दंड मारला आज मेंबर ऑफ पार्लिमेंटाचेर दंड मारला ऑन द फेस दंड मारला डेमोक्रेसी आम्ही हेल्दी प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेसी आमचो रायट आम्ही हेल्दी प्रोटेस्ट आहे जे लुकसायन करपाक आमचो रायट डेमोक्रेटिक रायट टू प्रोटेस्ट लुकसायन करपाक जेन्ना वयता डेमोक्रेटिक रायट टू प्रोटेस्ट मुखेलमंत्री जावन मंत्री वयता आज पुलिसा मुखार काडले आनी पुलिसा एसपी नंग सांगले की डीजी सांगले अजून कांय सांगलो ना मास्टर माइंड मास्टर माइंड कांट बी कॉट मास्टर माइंड स्टेट विल protest and there will be a Goa bus Goa fees today Goa bus Minister of Goa fees today amjatले all of us today are as one Goenka and all Goenka's एक are as one make sure that this current government would go home make sure this government is to be dismissed for the failing law and order situation. Today all of us are gathered here failing law and order situation. Here keeping our political affiliation behind. All of us are keeping our political affiliation behind. So I salute the activists today for the spirit that they have. All of us will behave the spirit that they have. Yuribabu, what will be the course of action now? What will be the course of action? What will be the course of action now? पार्टी रे दत्ता अमित तुका रगत का शर्टाक बी लागला तुमका कितें मारलें एलओपीचेर लाठीचार्ज जाता विदाउट ऑर्डर कोणी ऑर्डर दिली की सांगपाक जाय लाठीचार्जाची ऑर्डर दिली कोणी
आणि गरमी झाल्या मोदी मीडिया को बंद 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 बाकीचे सुंगटां खावपाचे तुझे खंय तरी देसी कारण फूट बसीन बसून सुसेगाद भोवा आज तांकां जाल्यार फाल्यां तुमकां जातलें उगडास चला बरें एसीन बसून रिकॉर्ड जाता मरे गाड़ी बंद बंद है बाबा रास्ता बंद है रास्ता बंद है बंद है नहीं गाड़ी बंद किती करता इरे बाप आता किती सेकंड नेक्स्ट एक्सटेंड कोर्स ऑफ किती तुमचं आता This is not our movement. Yeah. We are only following it. It is a movement of the people. The people will decide what is next. But you all we want justice because the mastermind has to be caught. Who is the mastermind behind all this? This is not taken to a logical conclusion. Incidents like this will happen day in, day out. Day in, day out, do you all want this type of half murders, rapes? All these things have to stop. There has to be an end. And the people in power need to understand कि हुकुमशाही ये दादागिरी तुम्हें कल्पना म्हणून. Then the people of Goa also I appeal. It is happening today in the state of Goa because we are all silent. We have to raise our voices because if it has happened to an innocent victim, it's not only Rama. It is every Goinkar here. Today, MLAs have been lathi charged, member of parliament, activists, everyone today are on the road to save the little what we have of Goa. Yes. ए भाई हे सगळे पाहिले ड्रायव्हर ड्रायव्हर पाहिले ते बसेल होई तर बस आलती नव्हतं घरी पोलीस तो ओरलो एक टाइम पास उकल महेशा उकल
जाणा तुमी कन्फ्यूज जाला कितें चल्लें म्हणून आमकांय मातशें डिटेल्स कळना दे आर स्टील इन टू डिस्कशन कितें करून ज्या भशेन आमकां कळटा आमी तुमकां दाखयतले लाईव्ह असं कॅमेरा घ्यायला पण नाही प्राऊड ऑफ मी अरे दिस इज the question of BJP Congress doesn't I think I'm questioning the police ability. Whoever it may be, but that's not the way we and the politics असूनही पण जो डे लाईटान असे मारत आहे आणि तो एकटो रिकॉर्डिंग करता होईत पण चल पडते फायनान्स अडाणी होता
विजय आता किती दर्शन करता आयज ठरयलें की फूल पणजी ब्लॉक करपाची ब्लॉक कित्याक करता आमी पणजेच्या लोकांक जस्टीस जाय आमी जस्टीस दी आमी पणजे ब्लॉक करून लोकांच्या भितर सादुरताय म्हाका म्हापसारा जीव घेतले आमी वायलन्स जाले पणजे पणजेच्या लोकांक कळप चड करता लोक युरी बिरी आहा मरे कितें चल्लें फुडें कितें चल्लें आतां तुमी थँक्यू मिडिया वॉट प्लॅनिंग इज देयर इज देयर something is being planned, next course of action, but there is visible anger to be positioned लोकांमध्ये काल effort झाला आणि हेडक्वार्टर इन द बीजेपी थंय सान कंट्रोल करता मास्टरमाइंड कोण आपल्या मास्टरमाइंड कोण एनी प्रोग्रेस इन द केस युरीबाबन इन्शुरन्स भरती युरीबाब पुढे किती आता तुम्ही प्रोसिडिंग टुवर्ड द सीएम राइट नाउ व्हाट हॅपन नाउ युरी तुम्ही आता खंय प्रोसीड करता युरी तुम्ही आता खंय प्रोसीड करता खंयच्या वाट्यान आता जाम जो क्रिमिनल पॉलिटिशियन कंप्लीट इन्वेस्टिगेट करते मंडे ये अगर जो मास्टरमाइंड है वो हमको अगर नहीं मिलता है मंडे तक अरेस्ट नहीं होता है तो मंडे कुछ तो करना पड़ेगा तो क्या करेंगे वो सब लोग बैठ के तय करेंगे सबका पास कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीतिक ऐसा एक्शन दिया 5 आरोपियों को अभी घंटे के अंदर अरेस्ट किया और गिरफ्तारी हो गई आरोपी उन लोगों के हैं वो लोगों ने सरेंडर किया वो अरेस्ट नहीं हुए उनको ऐसा ही लाया है उनको बेहतर वो आपके हमको चाहिए हमको कस्टमाइज चाहिए वो मेरे 24 घंटे के अंदर तो गिरफ्तारियां अभी तक हुई है और ये
ये जो बहुत आ रहे ऑलरेडी ब्लॉक केला आणि तीन चल रे डायव्हर्शन करतो ना असे किधर है राकेश बैटरी काम हमारा बैटरी काम मैंने अभी ऑन 야, 왠지 안 가요. 왠지 안 가. 버스. 보세요. 안 가요. अरे चल लाय होय तुम्हारे गाड़ी अभी गाड़ी अभी लाय मर चल पुढे आधी बस आम्ही एकट्या बस सगळ्यांक दिया मरे बसपा दिता सगळ्यांक दिया मरे सगळ्यांक दिया किती हाडटा ये रस्ते ब्लॉक
हे नाका रे किती करता रे बंद करता लीडर ऑफ ऑपोजिशन आम्ही एक पक्षाचे दोन प्रतिनिधी हांगा आसतात आमी मुखेल कोणते रिस्पॉन्सिबल उलोवपाक आमी रावल्या ते खंय खंयच्यानय निघतात थोडे सांगले बीजेपीच्या ऑफिसांक म्हणून ते बीजेपीच्या ऑफिसांत गेले खंय सांगले चीफ मिनिस्टराच्या घरा कडेन खंय तर रस्त्यार हाडयता पण आमी हांगा रावल्या आता आयलो आनी आमचे आयचे जाल्यार आमी ती करतले लोकांक कोणाक त्रास करचोच ना काल बोलला ते त्या जाणांच सवय आहा मारताना त्यांनी मास्क काढून मारलेले म्हणजे हाडटाना तांकां मास्क घालून वयता कितें तुका तें दिसता अरे मास्क घालनासतना दिसाचे जर मास्क घालनासतना येवन मारता आणि तातूंत असले मनीस आसा ते 4-5 दीस पयलीं बेलीर भायर सुटल्या अशें सिमिलर एसल्ट केसीन हातूंत कितें दिसता जो अरेस्ट म्हणून दाखयला हो सरेंडर आसलो आणि मागीर एक ते सेन्सेशन करपाक 6 मनीस वचून एफंडींग ताका मागीर धरलो आनी ताका मास्टर माइंड करतलो हे सगळें नाटक चल्लां पुलीस प्रोटेक्शनान अंडरवर्ल्ड गोंयान काम करता बीजेपी सरकाराचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणून कंप्लीट फेल जाला आणि ह्यो घटना कंटिन्युअस गोंयान जावपाक पावल्या हाचे फुडें गोंयकारांनी हे सोसून घेवपाचें ना विजय आता तुमच्या फुड्यान विजय चलत आहा मरे आमी पळय पणजी देखो कितें गांव देखो आता तुमच्या फाटल्यान एसपी येयलो एसपी सगळे मनशाक सोद म्हणून सांग एसपी पदां We want justice! We want justice! We want justice! हेलो प्रमोद सावंत को इधर बुलाओ तरीका होता है ये तरीका नहीं है पॉलिटिकल पार्टी चालू है कैसे फोकस करूंगा मेरी बात अगर आप ऐसे करोगे तो मैं इन्वेस्टिगेशन में कैसे फोकस करूंगा Investigation team is different. Why we have come to this? Because we are suspecting there is pressure on investigation. That is the problem. Who's the mastermind? Who's the mastermind? Who's the mastermind? Arrested and bailed. Accused arrested and bailed. Where you are?
चालू आसा कॉन्टेस्ट चालू आसा गवर्नमेंट को सबको रिजाइन करवाना पड़ेगा। विरोध नहीं हो रहा है। जिस तरह से गवर्नमेंट अत्याचार कर रहा है, इस तरह से आज ये किस तरह से क्या निकलेगा इसका अंजाम वो आपको दिखने को मिलेगा। आपको कितना टाइम लगा उनको आपको अरेस्ट करने के लिए कितना टाइम लगा? अरे मास्टरमाइंड आप इमीडिएटली बाहर निकाल रहे हो। मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड कौन है? दुसरे आम्ही NSA घालून ह्या मनशांनी ताका प्रोटेक्ट केलो. तिसरे आमी मास्टर माइंड ताका बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करा ना जाल्यार आमी तालुका वायज एक्शन घेतली म्हणून हे आमकां करचेच पडटा. हो आमी डिमांड आमचो जस्टिफायड कोणाक जर आमी उलयले जाल्यार कोणूच हांगा रिस्पॉन्सिबल मनीस आमकां मेळपाक येना. SP इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. 5 लोकांक मेळटलो मुखेलमंत्र्याक तूं मेळूंक वच. हांगा लोक सगळे गोंयकार आमी लोक प्रतिनिधी आसत.
जे बरोबर आसा ते रस्त्यार लोक दे आर कन्सर्न अबाउट गोवा, अबाउट डेमोक्रेसी इन गोवा, एंड दे बिलीव दॅट देअर सायलन्स इज लिडिंग टू दीस वायलन्स. ताजे खातीर ते आयिल्ले आहा, तांकां सगळ्यांक मेळूंक जाय आनी आयकून घेवंक जाय आनी कितें ती एक्शन सांगूंक जाय. ते तो जे मनशान सांगला ते मनशान आमी रस्त्यार बसतले. आनी कितें बरोबर. And you want the CM to come here and meet the people? Of course, she has to meet the people. Why, is he not Chief Minister of Goa? Or is he Chief Minister of Bihar? खूब सगळे गोंयकारांक दूख लागला. जो कोण उलयता ताका तो फरक आसतालो गोंयांत. जो कोण उलयना ताजे खातीर आनी वायलन्स जातली आनी गोंयचे समाजाची इबाड जातली. आणि काल अटॅक झाला असताना तिका बर्थडे सेलिब्रेशन झालं कांयच ताजे हार्टलेस जाल्ले आहा. ही म्हणजे ती बाउन्सर जनता पार्टी, बाउन्सर तांचे हे आहा कितें ते युवा मोर्चा संघटनेचे युवा मोर्चाचे ताजे अधिकारी बाउन्सर. सो ते बाउन्सर तशे आहा आनी हे पुलीस बाउन्सर हांगा आहा. हे तांचो केडरूच पळयलो कोण परब म्हणटा ताणें वेन्झीक हात घालो आनी ताजें नांव काडलां. ताका ताजें सस्पेन्शन आमी पयलें मागतात. लोकप्रतिनिधी जे हात घालपी ताका आमी ओगी रावचे ना. इमिजिएटली ताका सस्पेंड करूंक जाय. ताजें नांव बी कितें कोण आहलो परब म्हणून आहा आयचो प्रोटेस्ट मातसो डिफरंट लेवलार पावलो. कित्याक दिसता तुका? because of the careless attitude of the chief minister. He should come here now. Even I have been calling him now. I have been calling the DG also. Now they are sent Mr. Gupta to say to me येवन 5 जाण थंय मेळा. आमी कितें रस्त्यार पडल्या आनी आमी लोकप्रतिनिधी फाल्यां सरकार आमचो येवपाचो आहा आनी आमकां सलाम मारचो पडटलो. ते कितें कोणाक सांगतात त्यो खबऱ्यो तांणी तकलेन धरूंक जाय. गेल्या वर्सा मडगांव अशेंच प्रोटेस्ट जालो आनी त्या प्रोटेस्टान खुबशे जाणांचे केसी जाल्ल्यो रस्तो आडयलो म्हणून. ना हे जातलो हो आमी रस्तो कांय हाडावं. आमी राजधानीन हें जें कितें जालां तें आमी अवेरनेस क्रिएट करता. राजधानीनूच दिसा धवळ्या मनशाचेर एक प्राणघातक हल्लो जाता हें पणजेकारांक जर कळना जाल्यार कोणाक कळपाचें. हें पणजे जाला म्हणून पणजे आयले आमी हो रस्तो बंद करपाचो प्रोटेस्ट अशें बरें आनी एकटो आहल्यारूय पुरो रे. सर आतां स्कुलाचे भुरगे पण सुट्टा ह्या टायमार. स्कुलाचे भुरगे 100% करतले ते आमचेच भुरगे. म्हणून एक प्रोटेस्ट एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट हाका लोकांनी मान दिवंक. हांव कोंकणी एज्युकेशनाचो प्रॉडक्ट तेन्नाय लोकांक त्रास जाल्लो पूण आमच्या आवय भाशे खातीर आमी तें केल्लें. तशें आतांय बी मातसो त्रास जर जाता जाल्यार हें क्रिमिनलायजेशन ऑफ पॉलिटिक्साच्या विरोधात सिंबॉलीक प्रोटेस्ट लोकांनी दाखोवंक जाय. हिंदी कितें करता तुमी? हांव कोंकणी उलयतां. कोंकणी उलय, कोंकणी बुलय, कोंकणी सारकें चलय. गोंय आमचें केन्नाय असो लॉक जालो ना आनी आमकां हे गुंडा म्हणटाचे येताय तूं हिंगा राव नाका थिंग राव नाका ब्लॉक करता. खंयचेच जातीक सुसेग दिना. हा जे जातीक सुसेग दिना तेगे काम करता. हांव आल्बम हाडटालो फोटो काडटा तुमचे भाशेन. कोण सिकीत आंध्रियान बरो रायटो ताका दोन भितर वळोवचो. हांवें जायत केसी दिलो. हाय साहेब नको साहेब जावना म्हाका मान उडयलो. हे थिंगा साताक रोज तरी येवंक ना 5 जाण ना ना तशें न्ही 5 जाणांक धरल्या. तुमी पळयलो हांव सांगता मोबायला हांव टेप हे भशेन तुमी दिवपाक तुमकां कांय येना मरे. हें वचपाचें आहा रोखडें. तुमी ते चड मोगान पडटा तुमी केडर जावं नाका तांचे. तुमी पुलीस ऑफिसर बीजेपीचे केडर न्ही तुमी. गव्हर्मेंट जाल्यार आमी पळयता मागीर. ना ना पळयता म्हणून तशें पळोवपाचें कित्याक उलोवंक जाय. तुमकां बरें दिसता कितें जालां तें बरें आहा. तें सारकें दिसा ढवळ्या जाता तें स्टेट फंडेड टेररिझम. स्टेट नॉट करेक्ट. गोंयकारांचे सोडना मास्टरमाइंड मेळ्ळा आमी वचना हांगा. मास्टरमाइंडा कोणाक तरी तेंगे अरेस्ट केलें तें बरें साहेब. हांव कांय म्हणना. एक्सटॉर्मेंट गॉड फादर कोण तो आमकां सांग. इतलें आमी कांय ना. गॉड फादर पुलिसांक आयल्या 5 वेळा
पुलिसान जाल्यार 5 मिनटां करता तूं आयकना मरे तूं म्हाका पळयता मागीर ट्रॅफिकान आज लोक आसा पळय तेंच्यांनी व्हॉलंटरीली चक्काजाम करपाक जाय आपल्यो गाडयो सोडून वचच्यो हांव अपील करता जे पळय लोक ट्रॅफिकान पळय फसलेले आसा तेंच्यांनी आज ह्या इशूक सपोर्ट करचो आनी आपल्यो गाडयो थंयसर सोडून ट्रॅफिक जॅम करचे आनी चक्काजाम करून वचचे कॉपरेट मोबायलाचे जे पळय लोक फसलेले आहा ट्रॅफिकान ते आयका बेश्टे आबूज जावं नाका रेस्टलेस जावं नाका टू व्हिलर जाल्यार टू व्हिलर थंय जाग्यार दवरात आनी आमकां सपोर्ट करात हो विशय सोंपो न्ही मागीर आमी सगळ्यो गाडयो सोडून आमी घरा या ना जाल्यार कोण घरा वचो नाका तुमी गोंयकार जाल्यार रावात ठीक जाय मास्टर मायंड कोण आसा आमी वयता वाईट घे आणि सगळ्यांची I live in Santistep. My child is studying in Thanjam here. आता 1:15 आमचे स्कॉल सुटलेले. We are waiting here for them to go home. All of them are children from school, so all of them are parents having their children. I went even begging at these people who are sitting here on the street, मातशें आमच्या भुरग्यांक सोडात म्हणून. कोण एकलो म्हजे सोडून येयला आनी म्हाका सांगता आमच्या भुरग्याक मारला तें कितें. ही ल्हान भुरगीं स्कॉलाची जेवणाच्या टायमार आतां तांकां हांगा दवरपाची. हाव लॉंग आर यू सपोज टू वेट हियर इन द सन? My only question is that how long are my children supposed to, my child and the other children of the school supposed to wait here? My son is suffering from epilepsy. He can get an attack right here. What am I supposed to do? Are they going to pay for my son? Are they going to look? After him, waiting here from so long. I don't understand all this. Even epilepsy patient here. Okay, How long are we supposed to wait here? सगळ्या भुरग्यांक दोतोर अशें तुमी हांगासर पळयता सद्याक लोकांकूय खूब त्रास जाल्लो आसा आनी लोक थोडे ट्युशन तशेंच स्कुलाचो भुरग्यांचो सुटपाचो टायम हांगा जाल्लो आसा त्या खातीर रामाचेर जेन्ना एटॅक जाल्लो तेन्ना हॉस्पिटलांत तुमी थंयसर आसले आयज प्रोटेस्ट करता थंय तुमी आसा हांगासर सकाळच्यान तुमी आसा सो कितें सांगता? प्रोटेस्ट आमी केल्लो इन सॉलिडिटी रामाक जस्टीस मेळची म्हणून आनी जे पळय हे धरल्या 5 जाणांक 6 जाणांक ते चिल्लर ते पळय आमकां आनी एका एक्टिविस्टांक जावं सामान्य लोकांक तेच्या ह्यो क्रेडिबिलिटी कांय ना तेंची ना म्हणून जो सोशल सर्विसीस तेंची कांय ना हे धरल्या पळय तांकां दे क्रिमिनल पीपल आनी आमकां कांयच लागोन ना तेंचो इंट्रस्ट कोणाच कडेन आनी तेका पळय कोण हें करता मेन कल्प्रीट आहा पळय तो तेका लागून आमी हें केल्लें सो मेन कल्प्रीट आहा तांकां कोण इन्स्टिगेट करता आनी तांकां कोणें सुपारी दिल्या तो आमकां हें जाय हेका धरून आमकां कांयच पडलेलें ना हेचें दे आर जस्ट बीन हायर्ड टू किल द एक्टिविस्ट or to kill the disruption urता पळय सो हितून जे आमचो डिमांड आहा जो मेन कल्प्रीट आहा तांकां कोण इन्स्टिगेट केला आनी केणें दॅट इज
आम्ही एक्चुअली हे करू तेका लागून आम्ही होते राहून घेऊया हेल्मेट दी गाडी बॅक